शिक्षक दिसाच्या निमतान 5 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसा भारतांतल्या सुमार 46 उत्कृष्ट शिक्षकांक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी राष्ट्रीय पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान केलो। पुराय गोंया खातीर सामकी म्हत्वाची आनी खोशयेची गजाल म्हळ्यार मोरपिल्ल्याच्या सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका मारिया मिरांडा हिका हो पुरस्कार फावो जाला। हो सुवाळो दिल्लींतल्या विज्ञान भवनांत जालो। तशेंच पुरस्कार भेटयल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांक संबोधन केलें। सांगे मतदारसंघातूच IIT शिक्षणीक प्रकल्प सुरू जातलो आनी सरकार ताचेर गंभीर आसा। IIT आनी सरकार हांच्या मदीं कबलात जावपाक मातसो कळाव जालो, पूण आमी IITक ह्या विशीं म्हायती दिल्या। सर्वेक्षणाचें काम बेगीन पुराय करपाचो सरकार यत्न करीत आसा आनी हें काम जातकच ही सुवात IITक दितले अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिली। कावरेक हांगा समाज कल्याण मंत्री आनी सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांच्या घरा गणपतीचे दर्शन घेतल्या उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले। फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी मडगांवचे ओपिनियन पोल्स केवर तशेंच देवळां आनी फुटपाथाचो नूतनीकरण तशेंच नितळसाण करपाच्या कामाचो सोमारान नियाळ घेतलो। नगरपालिकेन ह्या कामांचे नूतनीकरण मडगांवान सुरू केला। भौशीक साधन सुविधा बांदल्यो काय तांचे जतणूक सारकी जायना अशें जायते वेळार दिसून आयला आनी त्या खातीर हांव ह्या कामाचो नियाळ घेवपाक आयिल्लो अशें विजयान ह्या वेळार सांगलें। मायकल लोबो दिल्लीक कित्याक आनी कोणाक मेळपाक गेल्लो हाच्या विशीं म्हाका कांयच खबर ना, पूण लोबो आनी दिगंबर कामत सोडीत जाल्यार काँग्रेसीचे बाकीचे सगळे आमदार काँग्रेसीच्या संपर्कान आसात अशें परतून एकदा काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें सांगलां। आमी फायल केल्या दिगंबर आनी लोबो डिस्क्वॉलिफिकेशनाचेर आजून मेरेन आमकां सुचोवणी नोटीस येवंक ना, पूण पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी 11 तारखेर गोंयांत येयल्या उपरांत काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडारी थारतलो अशें पाटकर सांगता। सात सप्टेंबरासावन सुरू जावपी भारत जोडो ह्या यात्रे वेळार काँग्रेस पक्ष लोकांच्यो अपेक्षा तशेंच तांचे दुखणे जाणून घेवन ते दिल्लीन सरकारा मुखार मांडटली। ही यात्रा लोकांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर आयोजीत केल्या। हांगा मन की बात जावचें ना, व्हड प्रवचनाय सारकी भाशणाय जावची ना, तशेंच टेलिप्रॉम्प्टराचो उपेग करून नाटकी उलोवपा जावची ना असो थोमणो जयराम रमेश हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां मारला। भारत जोडो आंदोलनाच्या फाटभुंयेर दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले।
संसारीक समस्यांमध्ये भारतान हस्तक्षेप करप न्ही हो भारतीय परराष्ट्र धोरणाचो सिद्धांत बदलपाची गरज आशिल्ल्याचे परराष्ट्र वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हाणें सांगलां. द इंडियन वे स्ट्रॅटेजीज फॉर एन अनस्टेटल्ड वर्ल्ड ह्या पुस्तकाच्या गुजराती अनुवादाचे प्रकाशन केल्या उपरांत जयशंकर उलयताले. 1950 ते 60च्या दशकांत आमच्या कडेन क्षमता नासली, पूण आता जगांतली सगळ्यात व्हडली 5वी अर्थवेवस्था आशिल्ल्या देशांमध्ये आमचो आस्पाव जाता. 20व्या आनी 5व्या नंबराचेर आशिल्ल्या व्यक्तीची विचार सारके आसपाक शकना अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. आयतारा दिसा गोंयभर 5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन जालें. भाविकांनी भक्तिभावान गणपतीक निरोप दिलो. निरोप दिवपाक उत्साहान आनी व्हडा संख्येन भाविक जमिल्ले, पूण ह्याच उत्साहान भाविक पर्यावरणाची जतनाय घेवपाक विसरले काय कितें असो प्रश्न पडटा. सोमारा विसर्जनाक वापरिल्ल्या पुजेच्या साहित्याचो कोयर प्लास्टिकाच्या फुलांचे हार, डबे, पोतयो आनी फोगाचो सगळो कोयर पुराय मिरामार दर्यादेगेर पसरलेलो दिश्टी पडलो. तशेंच भाविकांनी वापरिल्ली प्लास्टीक ऑफ पॅरिसची गणपतीच्यो मुर्त्यो ह्या वेर व्हांवून आयिल्ल्यो नदरेक पडल्यो. ह्या सगळ्या कोयराचो विलो लावपाक कामगारांक बरेच कश्ट घेवचे पडले. गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्सा बेगीन येयात, मंगलमूर्ती मोरया अशे गजर करीत गोंयकारांनी 5 दिसांचे गणपतीक आयतारात निरोप दिलो. 5 दिसांचे गणपती पावयल्ले आसले तरी गणपतीची उमेद मात कायम आसा. चडशा जाणांचे गणपती 1.5 आनी 5 दिसांचे आसतात. हाका लागून घराची चवथ आता सोंपल्या. कांय जाण 7 दीस, कांय जाण 9 दीस गणपती पुजतात. थंय सार्वजनीक थळांचेर 9 दीस, 11 दीस तशेंच 21 दिसांचे गणपती आमकां पळोवपाक मेळटात. देखून गोंयांत अजूनय चवथीचो हो हंगाम सुरूच आसा. वाळपय सत्तरी तालुक्यांतल्या आयतारा 5 दिसांचो गणपती व्हडा प्रमाणात विसर्जन केले. वेगवेगळ्या गावांनी ह्या खातीर पारंपारीक भजन, फुगडी, आरत्यांची व्यवस्था केली. गणपतीची उमेद सगळ्यां खातीर एक खोशेचो खीण आसता. गणपती बाप्पा 5 दीस आमच्या घरान पावता. ह्या वेळार तांची पुजा केल्या उपरांत 5 दिसांची तांचे विसर्जन करतात. घरांत देवाची बरी पुजा केल्या उपरांत विसर्जन थळार पावतकच भक्तांनी आरती करून फुगडी घातली. त्या उपरांत मनोभावान गांवच्या वरिश्ठ गांवकारांनी देवाची प्रार्थना करून बाप्पाक विधीपूर्वक न्हंयेन विसर्जन केले. उपरांत प्रसाद वांटप जाले आनी ह्या वेळार गांवांतले नागरीक व्हडा प्रमाणात हाजीर आसले. कोरगांव पेटच्या वाड्यार 12 घराणे एकठांय येवन चवथ मनयतात. ह्या फावट पेपराचो इको फ्रेंडली म्हळ्यार सैमीक पद्दतीन तांचो देखावो तयार केल्लो. पेपराचो हो देखावो करपाक 30 किलो पेपर उपेग केला अशें पेपराचो देखावो करपी विवेक नायक सांगता. तशेंच बाप्पाचे भक्त उमेदीन फुगडी घालतना दिश्टी पडटात. चवथीच्या निमतान कीर्तनकार VG शेडगांवकर हाणें कीर्तन सांगलें. उपरांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचे लेगीत ह्या वेळार आयोजन जालें.
आयतारा दिसा पुराय गोंयांतल्या तशेंच महाराष्ट्रांतल्या 5 दिसांच्या गणपतीचे भक्तिभावान भाविकांनी भक्तिभावान विसर्जन केलें. गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्सा लवकर या अशें म्हणीत 5 दिसांच्या गणपतीक निरोप दिलो. पणजे, भोमाय, आडपय, सांताक्रूज, आश्व्या, तालिगांव, शिवोले अशा साबार वाठारांनी भाविकांनी बाप्पाक निरोप दिलो. फाटलीं 2 वर्सां कोरोना महामारीचो भंय आशिल्ल्यान लोकांक चवथ तशेंच हेर सण व्हडा दबाज्यान मनोवपाचेर आळबंद आसले. पूण ह्या वर्सा कोरोनाचो भंय उणो जाल्ल्यान भाविकांनी आपली ही परब व्हडा उत्साहान मनयली. ह्या वर्सा फोगा वयले निर्बंध कमी केल्ल्यान लोकांनी सैमाचो विचार करिनासतना हिसपा भायर फोग लायिल्ल्यान कांय जाणांनी खंत लेगीत ह्या वेळार उक्तायली. सोनाली फोगाट प्रकरणा उपरांत ड्रग्सांक लागून गोंयची बदनामी देशांत जावपाक लागल्या. गोंयांतल्या ड्रग्स पेडलरांक धरपाक तशेंच राज्यान ड्रग्साचो विरो लावपाक ANCन आनीक पुलीस नियुक्त करात असो आदेश मुखेलमंत्र्याक पुलिशेक सांगला. गोंयचे DGPन जरी ह्या वर्सा भितर 3 कोटी रुपयांची घोळी वखदां जप्त करून कारवाय केली आसली तरी सध्या पुलिशेच्या हातीक ड्रग्स पेडलिंग वेव्हारांतले फकत बारीक नुस्तेंच लागता. राज्यान ड्रग्साची पुरवण करपी व्हड नुस्तीं मात पुलिशेच्या हातीक सापडनात. 50 आनी 60 रुपयांची घोळी वखदां धरून पुलीस सरकाराच्या दोळ्यांत धूळ घालपाचो यत्न करता आनी ड्रग्स पेडलरांचो पुलिशेक आशिर्वाद आसा काय कितें असो खुबशे प्रश्न राज्यान सध्या उपरासपाक लागल्यात. मोपा विमानतळाचेर आयज विमान देंवपाची लँडिंग चांचणी यशस्वी जाली. विमानतळाचेर चांचणे खातीर आयज इंडिगो विमान ह्या विमानतळाचेर लँड जालें. तशेंच सिग्नल, धांवपट्टी आनी हेर गजालींची तांत्रीक चांचणी ह्या वेळार जाली. विमान लँडिंगाचे चांचणे वेळार विमानतळ प्राधिकरण तशेंच GMR कंपनीचे तज्ञ हाजीर आसले. विमानतळाचें काम पुराय जालां. कामाची गती पळयत जाल्यार विमानतळाचें उक्तावण ऑक्टोबरांत शक्य आसा. विमानतळाचें उक्तावण ऑक्टोबरांत जातलें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें स्वातंत्र्य दिसा वेळार जाहीर केल्लें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं विमानतळाचें उक्तावण जातलें अशें कळून आयलां. फोंडकुलां मुक्त गोंय करपाक सरकार पुरायपणान अपयशी थारला. दाबोळी विमानतळार भायल्या फ्लायओव्हराचेर फोंडकुलां पडल्यात. रस्त्याचेर घातिल्लो डांबर उण्या दर्जाचो आसा. ताकाच लागून रस्त्यार फोंडकुलां पडटात. देखून रस्त्याच्या कामांत भ्रष्टाचार जाल्ल्याचे सिद्ध जाल्ल्याचो आरोप समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केला. जाता तितले बेगीन ही फोंडकुलां पुरोवपाची मागणी ताणें ह्या वेळार केली. कदंबा बशींच्या फाटल्यान पडिल्ली 7:30 सोंपना. आयतारा वास्कोसान फोंड्यां वचपी कदंबाची बस मुंडवेल वाठारांत बंद पडली. ताका लागून प्रवाशांचे बरेच हाल जाले. बस रस्त्यार बंद पडिल्ल्या कारणान येरादारी कांय वेळ आडखून पडिल्ली.
कर्नाटकाची राजधानी बेंगळुरूचेर परतून एक फावट सांवट आयला। एकाच सप्तकान 2 फावट बेंगळुरू शार उदका पोंदाक गेला। आयतारा राती पावसाक लागून पुराय बेंगळुरू शार हुंवार आयला। शारांतले रस्ते उदका पोंदाक गेल्यात, तशेंच म्हत्वाच्या जंक्शनाचेर बरेच ट्रॅफिक जॅम जाला। ह्या पावसाक लागून बेंगळुरांत जायत्या IT कंपनींचेर परिणाम जाला आनी ह्या कंपन्यांक शेकड्यांनी कोटी रुपयांचें लुकसाण जाला। आउटर रिंग रोड, बेलांडूर, KR मार्केट, सिल्क बोर्ड जंक्शन आनी इकोप्से लागसरचे वारातूर हे वाठार उदकान बुडल्यात। HBR लियाटांत जायत्या घरांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांचेर सामकीच बाबत परिस्थिती आयल्या। वाराथुरांतलो बागालोर पंथूर रस्त्याचेर न्हंयेंत व्हांविल्ल्या सारखे उदक व्हांवपाक लागला। महादेवपुरांतले 30 परस चड अपार्टमेंट्स कोसळ्ळ्या। गोंयांत श्रावणाक पवित्र म्हयनो मानतात आनी लोक ह्या म्हयन्यात शिवराक आहाराक पसंती दितात। हो आहार चवथ सोंपसर पाळप जाता। देखून 1.5 आनी 5 दिसांच्या गणपती विसर्जना उपरांत सोमारा पणजे नुस्तें बाजारांत व्हडा संख्येन नुस्तें घेवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। श्रावण म्हयन्यात नुस्त्याक जितली मागणी आसना तितलीच आयज वाडल्या। हाकाच लागून चवथी उपरांत नुस्त्यांचे दर तेंगशेर पावल्यात। इसवण 700 रुपया किलो तर पापलेटां 500 रुपया किलो जाल्यात। सुंगट आनी कुल्ल्यांचे दर प्रत्येकी 300 रुपया किलो इतलो मेरेन पावला। तशेंच 100 रुपयान फकत 20 बांगडे विकताना दिसतात। अशें आसतनाय नुस्तें विकतें घेवपाक मात लोक फाटीं सरना तशें दिसून आयलां। दिवचलच्या रोटरी क्लबान आयोजीत केल्ल्या पाककला सर्तीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळाच्या आदारान सोमारा ह्या सर्तीचें आयोजन केल्लें। ह्या सर्तींत बायलांनी उमेदीन वांटो घेवन वेगवेगळ्या प्रकाराचे जिनस मांडिल्ले, तशेंच बायलांक आपली कला दाखोवपाक एक संद मेळिल्ली। आम आदमी पक्षाचे सरकार बेवड्याचे सरकार, तशेंच भ्रष्टाचारी सरकार, तशेंच मोहल्ला क्लिनीक न्ही जाल्यार मोहल्ला ठेका ह्या तत्वांक म्हत्व दिवपी सरकार असो आरोप केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर हाणें केला। अबकारी धोरणा आड केजरीवाल सरकारा आड केल्ल्या आरोपांचेर केजरीवाल हाणें जाप कित्याक दिवंक ना असोय प्रश्न ताणें ह्या वेळार केला। मुंबईच्या राजकारणात फकत भाजपाचेच वर्चस्व आसूंक जाय ह्या खातीर आता उद्धव ठाकरेक ताची सुवात दाखोवपाची वेळ आयल्या अशें मुंबईत आयिल्ले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणटा। अमित शाह हांच्या हाजेरीन मुंबईत भाजपा पदाधिकाऱ्यांची बसका जाली। ह्या बसकेन भाजपा कार्यकर्त्यांक संबोधित करताना अमित शाहन शिवसेनेचो मुखेली उद्धव ठाकरेचेर फोग काडलो। मुंबई पालिका वेंचणुकेंत दरेका भाजपा कार्यकर्त्यान मैदानात प्रवेश करचो आनी मुंबईत महापालिका जिखून हाडची अशें आव्हानूय शाहन केल्लें। महाराष्ट्रांतले हिंदू विरोधी राजकारण सोंपोवपाचे आसात अशें सांगून शाहन भाजपाच्या राजकारणाचो फुडार स्पश्ट केलो। अमित शाहन ह्या बसकेंत नेमकें कितें सांगलें तें
गल्फांतल्यान गोंयान परतून आयिल्ल्या लेस्ली परेरा हाणें केशी रॉड्रिगीस वाठारांत म्होंवाची लागवड करपाक सुरवात केल्या. लेस्लीन ल्हान प्रमाणात म्होंव तयार करपाक सुरवात केल्ली आनी आतां ताच्यो स्वताच्यो 30 कॉलनीज आसा आनी दर वर्सा 30 ते 40 किलांचे म्होंव ते तयार करतात. लेस्ली कडेन धंदो करपाक कमी सुवात आशिल्ल्यान जैवविविधताय अध्यक्ष डिक्सन वाज हांणी ताका तेंको दिलो. म्होंवाची लागवड सुरू करून हेरांक उर्बा दितले आनी एक आपलो गांव आदर्श गांव करपाचो यत्न करतले अशें अध्यक्ष डिक्सन वाज म्हणटा. बंगालाच्या उदेंत मध्य वाठारांत 7 सप्टेंबराक एक चक्रीवादळ परिभ्रमण तयार जावपाचो अदमास आसा. ह्याच प्रभावा खाला फुडल्या 48 वरांत अस्तंत मध्य बंगाल खाडीचेर एक उण्या दाबाचो वाठार तयार जावपाची शक्यताय आसा. 5 ते 7 सप्टेंबर मेरेन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत गडगड्या सयत वीज वांगडा वारे सयत 40 किमी/h मेरेन खूब वेगान वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. तशेंच 8 आनी 9 सप्टेंबराक चक्रीवादळ सयत मुसळधार पावसाची लेगीत शक्यताय आसा.